आज आम्ही एक विषय घेऊन हांगा आयिल्ले आसा की आम्ही आता एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गेले, त्यांना एक मेमोरेंडम दिला आसा. आता कलेक्टराकडे आम्ही हो विषय सगळो केलो, सीएमाक आम्ही एक लेटर केले आसा. ते कशें आसा की आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या स्कुलांनी आमच्या भुरग्यांका वेगवेगळ्या माध्यमातून आज वेगळे विषय त्यांच्यापर्यंत पावता. तर काही जे संघटना आसा तेतून एक स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन तेंच्यांनी आज वेगवेगळ्या स्कुलांनी वचून एक प्रयत्न सुरू केला आसा की आम्ही स्कुलांतल्या भुरग्यांका सोशल याच्याविषयी अवेअरनेस करतले, जशें की स्ट्रेस मॅनेजमेंट आसा किंवा सुसायड आता बरेचशे जाता त्याच्याविषयी आम्ही त्यांना अवेअरनेस हे करता. अशें एक लेटर बऱ्याचशा स्कुलांका पावल्ले आसा, दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. सो आमकां ही जेन्ना गजाल लक्षात येयली, आमकां सोशल मिडियार तेंचे एक लेटर मेळ्ळे की अशा काही स्कुलांनी गेल्ले आसा. म्हणून आम्ही हे सगळे पळयले जालें की नेमकी ऑर्गनायझेशन आसा कितें, स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन कोणाची आसा. जाल्यार लक्षात आयलें की जमियत इस्लाम हिंद ही एक टर्की बेस्ड ऑर्गनायझेशन आसा. तेची ही यूथ ऑर्गनायझेशन जी गोंयान स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करता. सो ते हे सगळे ॲक्टिव्हिटीन जर लक्षात आयला की आज गोंयान बरेचशे किंवा देशभरात आता दिल्लीचे ब्लास्ट झाले, हे सगळे जर पळयला आपल्याला लक्षात येता की कशा पद्धतीने हे सगळे सुरू आसा. अनेक डॉक्टर्स आता हेतून बरेचशे इन्वॉल्व झाल्या. यूपी काल एक न्यूज आयली की 200 डॉक्टर हेतून इन्वॉल्व आसा. म्हणजे वेल एज्युकेटेड लोक आज ह्या सगळ्या आतंकवादी कारवायांत पुढे येता. तेतून आज अशा प्रकारच्या संघटना जे आज गोंयान अशा प्रकारच्या भुरग्यांका वचून कितें नॉलेज दितले हो सगळो एक प्रश्नच निर्माण जाता. म्हणून आज आम्ही सरकाराक सांगला की अशे एज्युकेशन जे डायरेक्टर आसा तांकां वचून आम्ही सांगले की असे जे ऑर्गनायझेशन कोण येता तर त्यांची तुम्ही स्टडी करची, ते कितें टॉपिक थंय घेतले, भुरग्यांक कितें सांगतले हेचो तुम्ही अभ्यास करचो. तरच तांकां जर तेंचे जर व्हॅल्युएबल आसा तरच तांकां तुम्ही थंय परमिशन दिवची. अशा प्रकारचे एक लेटर आम्ही सरकाराक दिल्ले आसा. विषय खूप गंभीर आसा आणि ह्या दृष्टीन सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की आमच्या हांगासर गोंयान गेल्या फावट जी म्हापसा डकैती जाली थंय सुद्धा जे डकैती करपी आसले ते बांगलादेशाक पावले. म्हणजे हांगा बांगलादेशी रोहिंग्या हे सगळे हांगा पावपाक लागले. दुसरी हे सगळे एज्युकेटेड सिस्टम अशा तरेन वापरले वता. हालींच एक पिक्चर आयला बारामुल्ला म्हणून, तातूंत तर भुरग्यांक कशे वापरतात आणि कशे टेरर ऑर्गनायझेशन शेवटी मायंड वॉश करून ब्रेन वॉश करून वापरले वता हे क्लियर दाखयला. त्यामुळे हातूंतल्यान संभवता म्हणजे आमकां अशें दिसता की अशा तरेन हे वापर करून भुरग्यांक एप्रोच करून तांकां अशा तरेन फाल्यां कसल्याय एक्टिविटीक वापरलो वचत आणि हाचे खातीर एक गोंडस नांव दिलें वतलें. आमी स्ट्रेस मॅनेजमेंट करता, तुमचे रिलॅक्स करता, तुमच्या हेल्था विशीं सांगता, जाल्यार हाचो प्रशासन, शासन, पोलीस यंत्रणा आणि तशेंच एज्युकेशन डिपार्टमेंट थंय आमी कॉन्टॅक्ट केला. त्या सगळ्यांनी हाची दखल घेवची. अशे एक्टिविटी जावंक जायना. फाल्यां वास्को जाले मागीर थंय ताचेर एक्शन जाली, मागीर प्रिन्सिपलाचेर एक्शन जाली. सो प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. गोव्यान सगळेच आता वास्कोय आता ही डकैतीची घटना घडल्या. फाल्यां तेच आसले तेच आमकां खबर ना हो सगळो विशय कितें आसा तो. पूण लोकांक हातूंतल्यान संभवता एक धोको निर्माण जाला. सेफ्टी आणि सेक्युरिटी हो फर्स्ट विशय आसा. त्यामुळे आम्ही ह्या विशय भुरग्यां पासून सगळ्यांनी आणि गोंयच्या लोकांकूय अपील करता की अशा घटनेत सतर्क रावात. आज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारतभर जे आतंकवाद चालू आसा तेचोच एक भाग म्हणून गेल्या काही दिवसां पयलीं गोंयान पाकिस्तान जिंदाबाद असो बोर्ड आमकां एक दिसून आयलो. तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची सुद्दां म्हणून गोंयकारांनी फुडाकार घेतलेलो आसा. तेजो आयज कितें जाल्लें आमकांय खबर ना. तेजे उपरांत आमकां सोशल मिडियाचेर एक लेटर मेळ्ळें आसा की जे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया हे आमच्या गोंयान स्कुलांनी कॉलेजींनी वचून ते लेक्चर घेवपाक, सेशन घेवपाक, वर्कशॉप घेवपाक, परमिशन मागपाक आयजच्यान स्टार्ट केल्ले आहा तेंचे. खंय तरी आमकां सोशल मिडियार आमकां खंय तरी एक न्यूजार आमकां हे मेळ्ळें की हे स्टुडंटाक जर हांकां अशें वर्कशॉप आनी लेक्चर घेवपाक जाय, खरें तर लेक्चर दिवपाक जाय जे डॉक्टर, जे आतंकवादी डॉक्टर आहा ते अशे ते इन्वॉल्व आसा तांकां तेंच्यांनी हे लेक्चर घेवपाची गरज आसा. आमी आयज कलेक्टराक आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक आयले की फुडें घटना घडच्या पयलीं खंय तरी आमी सादर रावचे आनी तेचेर एक्शन घेवची. नक्की जाल्या उपरांत आमी कितलें एक्शन घेतलें जाल्यार आमकां काय उपयोग पडना तेजो. ताका लागून एक गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजेर एक खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी हो आतंकवाद थांबोवचो. टेररिस्ट हेका कितें इन्वॉल्वमेंट आहा कितें आहा. पार्लमेंटान एक विशय आयिल्लो हेच्या विशयी. तेजस्वी सूर्या जे MP आसा तांच्यांनी पार्लमेंटान हेचेर डिमांड केल्ली की ह्या संघटनेर बॅन येवचो म्हणून. अशें हेच्या पयलीं सुद्दां एक जमियत हे तेचेर सुद्दां बॅन आसा. आणि तुका एक्टिविटी सांगता. 2 वर्सां पयलीं वास्को हांगासर एका स्कुलान हेच स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन हेंच्यांनी एक थंय अशाच प्रकारचो प्रोग्राम अरेंज केल्लो, मस्जिद दर्शन म्हणून. सो थंयल्या बऱ्याचशा भुरग्यांका ते हिंदू मेजर हिंदूच भुरगीं आशिल्लीं तांकां स्कुलान त्या मस्जिदीन व्हेली. थंय त्या हिंदू चलयांका ती बुरखा कसो बांदप, हिंदू भुरगे आसा तेंच्या कडेन नमाज करून घेतली, तो वजो करून घेतले. खरें तर आता कशें की हिंदू भुरगे आसा तांकां काय हे सगळे गोष्टी खबर ना. सरान सांगला म्हटल्यार तेंच्यांनी सगळे एक्टिविटी सहभागी जाले. परंतु एक प्रकारे शिव कशा की प्रत्येकाचो राईट आसा, प्रत्येकान हे सगळे गोष्टी अशा प्रकारे सोडत जाता.
मागीर कन्वर्जन आमच्याकडे ऍक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा ते ल्हान वयार जर अशा प्रकारचे जर तांकां आमी हे सुरू केले जाल्यार तांकां फुडें कशेंय मेळटलें न्ही सो ह्या दृश्टीन हे खूप गंभीर आसा सरकारान याची त्वरित दखल घेवची अशा प्रकारची मागणी ह्या माध्यमातून आमी एज्युकेशन तेणी वेगळ्या ते डायरेक्ट प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनात वता आणि युथ भुरगे आसा 30-35 वर्गाचे भुरगे आसा ते वचून एज्युकेशन प्रिन्सिपलाच्या कॅबिनात घेवन आणि डिमांड करता की आमकां लेक्चर घेवपाक टायम दिवचा खंयच्याय स्कुलान तेंच्यांनी केला जे स्कुलाचे आमी नांव ओपनली करिना की ते पावल्या लोकांनी जी चालू केला एप्लिकेशन आमच्या स्कुला कडल्यानूच मेळिल्लें आसा आमकां कितले स्कुलान ते आतां जस्ट स्टार्ट जाला ते 15 तारखेच्यान आणि लेटरां दिवपाक आतां कितल्या स्कुलांनी परमिशन दिलां त्यांनी सांगला की आम्ही अशा प्रकारचे इन्क्वायरी करता खंयच्या खंयच्या स्कुलांनी पावला आणि सगळ्या स्कुलांका आम्ही सांगता जे आम्ही हायर सेकंडरी आणि दोन्ही लेवलाक दोन्ही डायरेक्टरांक वचून मेळ्ळे तेंच्यांनी सांगला की आमचे जे ऑथॉरिटीज आसा किंवा आमची सिस्टम आसा त्या प्रमाणे आम्ही सगळ्या लोकांक सगळ्या स्कुलां